Just imagine. Just imagine. बाबा नमस्कार. तुझ्या डोळ्यान पयल्यार कळटा यू आर बॅडली इन नीड ऑफ सम स्लीप. Basically, many people feel that I require my mindset is not okay. It's not okay. तेच म्हणटा न्ही आमी सर. हाली तुम्ही काही गोष्टी विसरतात बी. सगळ्या गोष्टी याद उरता. कितें आहा ते विशय याद उरता, जे कितें उरोवंक जाय याद उरता. पण कोण मायकल, कोण अमित म्हटलं अमित शानू, अमित पाटकर, कोण मोदी. हा तुमचेर ओपोजिशन सध्या पळय जे आरोप करता पळय ते ओपोजिशन इज एलिगेशन ऑन यू सो मच. आय शो यू वॉट एलिगेशन ओपोजिशन तुमचे कितें आरोप करता पळय ते तुमकां दाखयता हांव पळय. सध्या ताची मेंटल स्टेट मातशी बरी स्टेबल ना. हांवें कालूय सांगिल्लें ताणें मेडिटेशन करपाची गरज आहा. अशें फ्रस्ट्रेशन एरोगन्सी दाखोवन मंत्रीपद चलना. अमित पाटकरान तुमचेर पळय जे आरोप केल्या पळय न्ही तुमी विसरता आतां सामके गजनी जाल्या आनी कितें. एक मेमरी टेस्ट घेवया. लेट्स टेक अ मेमरी टेस्ट ऑफ यू राइट हियर राइट नाउ. You cannot definitely, and I will not allow. You don't allow. I am allowing myself to take your memory test. So let's start. Okay. आयज तुम्ही कोण आसा? आयज हांव मंत्री आसा. ओके. पण कसलो मंत्री आसा? आयज हांव टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर हा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टाइम्स यू हॅव बीन टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर? फर्स्ट टाइम. आणि आरोग्य खाते कितली वर्सां आली तुमच्याकडे आसा? आरोग्य खाते आता गेले 10 वर्ष. दिस माय 11th year. ही ब्लॅक फॉरेस्ट काटॉक्स जो केक हा पळय त्याच्या वयली जी क्रीम असता पळय हे क्रीम हे खावपाचें नासता. हे टॉप मेन पार्ट मरे अशें काडून खावपाक मजा येता पळय. ओके. आनीक कितें तुका याद जाता सांगपा सारकें? हांव आयज मंत्री हा. उदरच्यान एकूच कॅसेट हांव मंत्री. हांव आयज मंत्री हा. Recently you are behaving very volcanic, very tsunamic. You are doing this with some blessings, some power. Whose blessings? With the blessings of whoever has to bless me. I think we know कोणाचे blessings आणि powers तुमचे हा सध्या. म्हाका तुम्ही एक नजर मारल्या बरी. अमित शाहक मेळटा, दिल्ली वचून नड्डाक मेळटा. हे सीएमाच्या पीठ पिछे कितें चल्लां? चल्ला ना चल्ला कितें जालें फाटी फुडें. रवी नायक तसो उलयता. सेम रवी नायक एंड चर्चिल मरे मास्टर ऑफ व्ह्यूअरशिप्स. Let me to be very frank with you. I am on record in front of the people of the state of Goa through Prudent channel, which is widely watched and circulated in the state of Goa. Must be the largest having viewership here. तुझ्या फाटल्यान वाग लागला. कितल्या फावटी सांगलें मातशें स्लो उलय. कांयच कळना. मातसो स्लो उलय. Many times when I say something, I say it fast and people are not able to understand what I'm trying to actually say. Talk slowly, very easy. हांव शिकयता तुका स्लो उलोवपाक. ओके हे तूं स्लोली म्हणा. When I say you will get 4 FSI, that means you will not get 4 FSI. हे मातशें स्लोली म्हण. When I say if it is 4 FSI, that doesn't mean that everybody is going to get 4 FSI. Very fast mare. Joshua is also one of the who wants to jam Michael Lobo. Joshua spoke to me, so I told him wherever he requires guidance, so whatever help he requires, I am there with him. दुश्मन का दुश्मन दोस्त न रे. हे मायकलाचे आणि जोशुआचे संबंध बरे ना सगळ्यांक खबर आहा. तुझे आणि मुख्यमंत्र्याचे संबंध कसे आहा सांग पळय आयज. मुख्यमंत्री ही इज माय डायरेक्ट बॉस. ओके. आता खरें सांग तुझे आणि मुख्यमंत्र्याचे संबंध कसे आहा? बरे ना? हेच सांगपाक 3 महिने लायले तुवें आतां. हांव केन्नाच्यान विचारता 3 महिन्याले विचारता. ओके तूं सांगपाक सोदतालो पण एक वेळ विसरला आसतलो. Just imagine. मित्रांनो कॉमेडीक खूप डिमांड असता. म्हणून तर कॉमेडियनाक खंय वचतू खंयच्या अशें ग्रुपान पिकनिकेक बी कॉमेडियनाक चड डिमांड असता. तेका लोक रावतात. जशें म्हणजे आतां कॉमेडियन अशें म्हणना म्हणजे आतां पळय रवी नायक उलयता तेन्ना लोक सगळे अशे एकाग्रतेन आयकतात. अशे रावतात की आतां कॉमेडी करतलो आतां कॉमेडी करतलो. सामकें एकटक आयकता तेका. पण एक गजाल म्हाका कळ्ळी पयर
नोबडी कॅन स्टॉप रवी नाईक वॅन इज टॉकिंग. कोणूच ताका आडोवंक शकना. जी आमकां वॅक्सीन सगळ्या देशाक धाडली. देशाक हेजे केन्ना सोंपतले? अशें आमी सगळ्यांनी तुम्ही वॅक्सिन घेतली आसतली. घेतली तुमी घेतल्या मरे सगळ्यांनी. म्हणजे हे आमची खात्री केलें कारण अशें काळजी कोण घेयना. अशी वेळार ताणें ह्या देशाच्या लोकांची आनी परकी देशात आतां व्हांवपाक सुरू जालो. आज मानतात आज जगात जो सन्मान जाता आनी अशे वेळार तो आज जगात म्हाका सगळे जगात तेका वळखता आनी जग आमकां लागीं जालां. बेश्टोच घेतलो मरे हेका. तर तो उपकार मानपाक हे आसा मानपाचो उपकार ताजो करपाचो. आतां ट्रेन रुळा वयल्यान घसरता. उबो रावल्यार बरो म्हणजे हो भाशण तरी बेगीन सोंपयतलो. आमच्या लोकांक आनी बसा आतां कित्याक भाशेन तुमकां बरे वेळ बसून आशिल्ले आनी हेका आमचे रेडान गव्हर्नमेंटान सुद्दां एडवान्स माझ्या 40 वर्साच्या अनुभवान हांव आज एक गजाल शिकलो. ह्या संवसारान खाज शिको जामोई आडो येता पण भाशण दिवपी रवी नायकाक कोणूच आडोवंक शकना. जस्ट इमॅजिन. नमस्कार. नमस्कार. आयज तुमकां नेमूंक ना पण आयज तुमकां निवडून हाडला. तुवें म्हटलें की इट इज एन सिलेक्टेडच्या पेक्षा इलेक्टेड. तुम्ही मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत मालमत्ता एसेट्स खूप मोठ्या प्रमाणात हांवें वाडयले. एसेट्स वाडत असता पण वोट शेअर आपोआप वाडना. यू हॅव टू बी डिपेंडंट ऑन पीपल फॉर वोट्स. इट इज नॉट अ डिपेंडन्सी, इट इज अवर रायट. इट इज नॉट डिपेंडन्सी तर वाय इट इज डिपेंडन्सी? आता तुम्ही सगळें जें हें करता पळय ते लोकांच्या मता खातीरच न्हू सीएम. हांव परत सांगता हांव हे मता खातीर करिना. तो चुकीचो समज म्हाका दिसता कोणी तरी आपल्या तकलेन घालून घेतला आसत. अशें म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सेल्फ सर्वीस करता आपुणूच को 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 वेन यू कांट कन्विन्स देम कन्फ्यूज देम. दॅट इज माय थीम. विचारता म्हणून राग धरनाका. आमकां भेसळ डांबर खंय मेळटलो म्हणजे वेर कॅन वी गेट भेसळ डांबर? इन रोड्स म्हणजे रोडांसून काडपाचो डायरेक्ट. पण सारकें ह्या वर्सा रिकॉर्ड ब्रेकिंग खड्डे पडपाच्या रस्त्यांचेर पावसान 100%. हाजी म्हाका खात्री आसा. पळय हेका म्हणटा कॉन्फिडन्स. आपल्या PWD मिनिस्टरा भितर असो कॉन्फिडन्स जाय. सीएम 500च्यो डुप्लिकेट नोटींचो सुळसुळाट पुराय देशभर चालू आसात. आणि हे मॉविन गुदिनोची ट्रॅफिक पुलिशेक कितें वॉर्निंग आसता? म्हणजे हे टार्गेट तुवें ह्या म्हयन्यान कंप्लीट करपाकूच जाय. त्याच खातीर ते पुलाच्या एंडाक सदांच खलाश निकोवा घेवन उबे आसता न्हू अशें करून. हें म्हाका सांग हे आतां सद्या TCPचो बोवाळ चल्ला पळय सगळो. वील यू स्टेप इन? राज्याचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट कशा पद्दतीत फुडें व्हरप हो सरकाराचो ध्येय धोरण आसता. भरड कथा नाका. वील यू स्टेप इन DCP? विश्वजीत तुमचो प्रतिस्पर्धी. म्हणजे तो खूप वीक आसा. अशें म्हटलें काय तुज्या जिवाक बरें दिसता न्ही? वीक तो. ते विजय दीनानाथ चौहान ते रे अमिताभ बच्चनाचे गाजलेले पिक्चर खंयचे ते अग्निपथ. हाँ अग्निपथ है. किती डायलॉग भितर आज अपन का 6 बजे मौत के साथ अपॉइंटमेंट है इंग्लिश बोलता है समजता है. तुझा फेवरेट डायलॉग खंयचो? भिवपाची गरज ना. पिक्चरांतलो म्हणटा रे हांव. तूं आपले ते डायलॉग. पण तुम्ही हे म्हटलेले पळय तेन्ना लोकांनी खूब फकाणां मारली न्हू ह्या डायलॉगाची. तेन्नाय फकाणां तुमीय करताले. ते आमी बेश्टे अशें हे मनाक लावन घेवनाका. जाता. जस्ट इमॅजिन. काही टुरिस्ट मरे गोंयान येयले काय सामके पिशे जातात सामके.
Just imagine. हे आता टुरिस्ट कोण जाणा हे अशे गाडी बीन बिचार चलयता आनी व्हरोन रेंजी गाडी मुंगारता रेवेन हे टुरिस्ट जेंची तकली दुखली काय ते धोपराक बांब लायतात सेरिडॉन घेतात आनी धोपर सारके जालें म्हणटा कित्याक इनका दिमाग इनके धोपर में रहता है कित्याक गरज कसली गरज आसली गाडी व्हरपाची बिचार सांग भया आतां कितें जालें हे पळय बिचाचेर दर्यावेळेचेर गाडी चलोवप ही एक कला आणि त्या कलेचो मास्टर आनी कोणूय जावं शकना मिकी पाशिकोक जमता म्हण सगळ्यांक जमतलें मिकी पाशिको एकटोच जाणा गाडी दर्यावेळेक Just imagine. लास्ट काही दीस कदंबा बशींनी वाटेर बंद पडपाचे ब्रेकडावन जावपाचे पण जे सत्र धरला पळय न्हू कितल्यो केसी जाल्यो केन्ना डिझल काबार केन्ना ब्रेक फेल केन्ना एक्सेलेटर केबल तुटलो केन्ना पंक्चर तर केन्ना एक्सिडेंट गाडी बंद पडपाचे जे जे क्रायटेरिया असतात ते सगळे क्रायटेरियाज कदंबा बशींनी कंप्लीट केले आसतले परवरी जाल्लो एक्सिडेंट पळयत जाल्यार देव बरो म्हणून कोणाक काय जालें ना ड्रायव्हराक ना कंडक्टराक ना पॅसेंजराक ना लोकांक कदंबा बरोबर मरे आमचो ल्हानपणा पासूनचो एक संबंध आसा सगळ्यांचो तुमकां याद जातले पण कदंबा इज नॉट जस्ट अ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इट इज अ इमोशन 1980 ते 1999 2000 मेरेन जे भोवल्या न्ही कदंबानी भुरगे आमी धरून तांकां कळटलें की कदंबा कडेन कितें कनेक्शन आसता तें बेश्टी बस न्हू ती कदंबा ट्रान्सपोर्ट सिस्टम न्हू इट इज अ इमोशन मोग मरे तो कितली वर्सां जालीं कदंबा बशी हजारांनी लोकांक भुरग्यांक इस्कॉलाक कॉलेजीक ऑफिसाक पावयता मरे कदंबाच्या त्या सिटार तकली तेकेली म्हणटकूच जी झॅम पडटा पळय जनेला कडलें सीट म्हणजे तर स्वर्ग कदंबान स्टिरिओ प्लेयर नासतना सुद्दां आपोआप टायमपास जातालो कसो तो आजुनूय कळना कितल्या जाणांची सेटिंगां ह्या बशीन जाली आसतली फट दिसता जाल्यार बसीच्या सिटा फाटल्यान 1999 सालान चावयेच्या टोकान बरयलेलें आय लव यू अमकें अमकें आजून आसा तश्शें आसा कदंबा बशीन जमिल्ल्या प्रेम प्रकरणांसून फुडारान जायत्या जाणांची लग्नां जालीं आनी कितलेशे ड्रायव्हर आनी कंडक्टर काका जाले मामा जाले सरकारा कदंबा एक ट्रान्सपोर्ट सिस्टम म्हणून न्हू पण एक इतिहासाचो भाग म्हणून तरी ताका मातशें आतां पुनर्जीवन दिया रिवायव करा ताका घोडसाण दिया परत तेजें गत वैभव प्राप्त करून दिया अशें हांव सगळ्या गोंयकारां वतीन मागता कित्याक इट इज नॉट अ ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इट इज अ इमोशन Just imagine. आणि हे इतलें सांगून हांव आयचो भाग हांगाच सोंपयता तुमकां मेळटा फुडल्या आठवड्यान फुडल्या आयतारा जस्ट इमॅजीन हो कार्यक्रम घेवन तो मेरेन तुमी हांसत रावा बरे भशेन रावा आनी स्वताची काळजी घेया चल बरें येता देव बरें करूं Just imagine.